गोराची ट्रान्सपोर्ट करपी ट्रककारांक ओरीच्या येरादारीचे मोल वाडोवन दिता म्हणून सांगून लेगीत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी हो प्रश्न सुटावो केल्लो ना अशी तिडक ट्रककारांनी व्यक्त केल्या। हे विशीं शुक्रारा सेजा गोवाच्या ट्रककारांची बसका जाली। सध्या आशिल्ल्यान मोलान संबंधित येरादारी जाता, मात फुडारात सरकारान बेगोबेग हो प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी ह्या वेळार ट्रक वेवसायिकांनी केल्या। आम्ही मिटींग आपयली कारण खंय तरी फाल्यां एक ट्रान्सपोर्ट चालू जावपाचो आशिल्लो। तेन्ना तो विलास बाबान जो ताका वॅगनी कॉन्ट्रॅक्ट मेळिल्लो आसा सेजा गोवाचो, तेन्ना खंय तरी 2 रुपया वाडोवन ताणें सांगलां की आपूण 2 रुपया वाडोवन दिता, 52 रुपीज डिझलाचेर 2 रुपया वाडयता म्हणून। तेन्ना हो ट्रान्सपोर्ट खंय तरी फाल्यां सुरू करपाचें हे लोकांनी थोड्यांलो ओपोज आशिल्लो, पूण कांय कारणान काम नाशिल्ल्या कारणान आमी हो खंय तरी आतां आमकां चालू करचो पडटा। कारण हांगा ताजी वॅगनी म्हणटा कंटिन्यू जातली आनी एक 4 म्हयने तरी काम मेळटलें। कित्याक अशी परिस्थिती आसा की पोरू तरी काम केलें पूण अंदू खंयच काय 40,000 काय 50,000 टन ओडिल्लो आनी शिगांव एक 50,000 पूण 1 लाख टन ओडून लोकांनी 12 चे 15 ट्रीप मारल्या, ताजे वयर काम म्हणटा तें मेळूना। तेन्ना आमी खंय तरी आतां एक 4 म्हयने काम मेळटलें आशेन हे लोक काम चालू करपाचें थोड्याचें मत आसलें, थोड्याचें नाशिल्लें, पूण तागेलें खंय तरी फाल्यां काम चालू करतलो तो, कारण ताजी वॅगनी आसा, नाजाल्यार ताका खंय तरी डॅमेज पडटा। पूण अशें न्ही की आमी हे 2 रुपयांक फाल्यां आमी कंटिन्युअसली चलोवचे ना। हे खंय तरी हे टेम्पररी 4 म्हयन्या खातीर आमी हे 2 रुपयाक ओके म्हणटा। फुडें 70 to 28 हे रेशोन आमकां डिझलाचें रेशोन आमकां 90 रुपयाचें डिझला रेशोन तो पळोवपाक गेल्यार 21.5 रुपया टन जाता। तेन्ना हो खंय तरी 21.5 रुपया आमकां रेट मेळपाक जाय, नाजाल्यार आमी हे 4 म्हयने जातकीर फुडें आमी हो ट्रान्सपोर्ट चलोवचे ना। कोणालो आसूं तो, तेन्ना गव्हर्मेंटान हाजी नोंद घेवची। सावड्डे ट्रक ओनर असोसिएशनाचे जे आमच्या म्हणजे सगळे ट्रकांचे एक डिमांड आसलो की मायनिंग जे ट्रक ट्रान्सपोर्टेशन आसा तो रेट वाडोवपाचो, आणि ह्या संदर्भात आमी मुख्यमंत्र्या कडेन एक 4-5 बसके घेतलेले आसात। ट्रक ओनर असोसिएशनाचे जे ऑफिस बेरर आसा तांकां घेवन आमी हे केल्ले आसात, आणि मुख्यमंत्र्यान आमकां एश्युरन्स दिला की जो आमी डिमांड जो घातला तो फुलफील जातलो, सो तुमी काम चालू करपाचें। सो त्या संदर्भात हांव सगळ्यां कडेन म्हणजे ह्या सगळ्या ट्रक ओनरा कडेन मिटींग घेतली, तांकां रिक्वेस्ट केलो आनी सगळ्यांनी बरे भशेन कॉपरेशन केलें, आणि फायच्यान आमी आमचो जो ट्रान्सपोर्ट आसा एक कालेच्यान जो ट्रान्सपोर्ट आसा तो फायच्यान एक बरे भशेन चालू जातलो।